गोंयांत फाटले 4 म्हयने रेंव काडप बंद आशिल्ले। शेनवारा 1 तारखेर रेंव काडपाची बंदी सोंपता। मात खऱ्या अर्थान रेंव काडपाक भायले कामगार आयल्या उपरांतूच सुरवात जातली। गोंयांत किरणपाणी, देवसू, आमोणें, सावयवेरें, आखाडा, सांतिस्तेव अशा कांय न्हंयांच्या सुवातींनी मोठ्या प्रमाणांत रेंवेचो धंदो चलता। फाटले 4 म्हयने गोंयांत बंदी आशिल्ल्यान कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान मोठ्या प्रमाणांत रेंव येताली। सगळे 4 म्हयने बंद आसल्या कारणान जे पळय आमकां खूब लेबर प्रॉब्लेम फेस जाला, क्योंकि हे लेबर आसा पळय ते डेली ब्रेड एंड बटर तेंचो आसता, डेली वेजीस आसता ते 4 म्हयने अशे बंदीच्या टायमार रावूंक शकना, ते खंयचे खंय वयता। प्लस तेंचे घरा कडेन तेंचे छठ पुजा आनी कसले पुजा आसता ते एकदम तांकां रावचें पडटा आनी ते एका फॅमिलीन ते मनयता। म्हणून खुबश्यो अश्यो आडमेळी घडटा आमचे ते, तरी आमी एकजुटीन आमी डिसायड केला की आमी हो धंदो एक फाल्यांच्यान स्टार्ट करता। फूल फ्लॅश जावपाचे इतले चान्सीस खूब कमी आहा। थोड्यांची लायसनां आतां थोडे घेवपाचे आहा, थोड्यांचे रिन्यू उरले, होडी थोड्यांची रिन्यू करपाची आसा, ते थोडे प्रॉब्लम आसा। त्यामुळे लेबरांक थंयसर मॅसेज गेल्या की म्हणजे डेट वायज सांगतले की जशी जशी लायसनां मेळटा त्या त्या डेटीचेर तुमी हांगा गोंयांत येवन हें काम चालू करपाचें। लेबर चार्जीस वाडपाक आमी ते काय प्रॉब्लम, लेबर चार्जीस वाडीत न्हू जाल्यार गोंयकारांक ठोकर बसलो की तांकां रेंव मागत घेवची पडटली न्हू। त्या प्रमाणे आमी जाता तो लेबर चार्जीस आसा तो धरूंक सोदता आनी मार्केटान रेंवेची जी रेट आसा पळय न्ही ती मेंटेन करूंक सोदता। की ती रेंव आतां सद्या पळय आमकां कित्याक कर्नाटक महाराष्ट्राची रेंवे कडेन आमकां कॉम्पिटिशन करचें पडटा, कित्याक ती आतां तांकां फूल स्वेज गावताली न्हू। आतां 4 म्हयने तेंची तीच रेंव घेवन आतां गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम केल्लें आसा। आनी कितें आसा अशें कारण गोंयांत जो कन्स्ट्रक्शन बिजनेस आसा न्हू चड प्रमाणान न्हू तरी थोड्या प्रमाणान तरी तो धंदो चालू उरलेलो आसा। 4 म्हयने बंद आसल्या कारणान पावसान ते थोड्यांची व्हडी खूब मेंटेनन्स येयल्ली आसा। सद्या पयलीं आतां ते मेंटेनन्स चालू आसा, थोड्यांचे लेबर येयल्या, थोड्यांचे लेबर गांवांत आसा ते आमकां थोड्या टिकेटीक पयशे धाड म्हणून सांगता। ते थोड्यांचे पात्रांवा कडेन 4 म्हयने आसल्या कारणान खरें तेंचे कडेन ते अरेंजमेंट कित्याक एटलीस्ट 10-15 हजार तांकां टिकेटीक लागता येता म्हणसर, बुकिंगूय तांकां टायम लागता न्हू। त्या खातीर ते सद्या पळय चल्लां आतां कशें कितें ह्या म्हयन्या भितर ऑलमोस्ट एक 50% आमी व्हडी चालू करपाची ट्राय करता। आतां मेरेन रेंव काडपाक सुमार 380 परमिटां दिल्ली आसात। जांकां परमिटां दिल्यात तांकां वड्यांचेर GPS सिस्टम सक्तीची, जे कोण GPS सिस्टम वापरिनात तांचेर खंय एक्शन जातली। फाल्यां पासून तो सँड बॅन लिफ्ट जाता। सो डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजीन ट्रांझीट पासीस इश्यू केल्या, जे पळय सँड परमीट होल्डर्सान आमकां GPS ट्रॅकिंग डिवायस इन्स्टॉल केला म्हणून ताचो जो पेपर प्रूफ दाखयला आनी परमीट कॉपी दाखोवन आमी ते ट्रांझीट पासीस इश्यू केला। सो अनलेस दॅट कंडिशन इज फुलफिल्ड, म्हणल्यार ती अट कोण फुलफील करना जाल्यार आमी तांकां ट्रांझीट पासीस दिवचे ना तांच्या कडेन परमिटूय आसल्यार। सो एनीबडी हू इज इलिगली एक्स्ट्रॅक्टिंग म्हणजे तांचे कडेन परमीट आसा पूण ताणें GPSूय बसूना, आमी ताजेर एक्शन घेतलें आमच्या नोटिसान आयलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार।